रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुदीन ढवळीकराक बरोच भंय पडला। ढवळीकर आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे झगडे दिसान दीस वाडटा। सुदीन ढवळीकरान उजो आनी पोगो विशीं केल्ले टिकेचेर मनोज परब बरोच बेजार जालो। मनोज सुदीनाक नालायक म्हणटा आनी सुदीनाक मंत्री केलो म्हणून भाजपाचेर टिका करता। सध्या मनोजाचो हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला। आमी जाणा तुका उज्याचो भंय दिसता, तुका स्वप्नान उजो दिसता, जेयताना उजो दिसता, न्हाताना उजो दिसता, तुका असेंब्लीन उजो दिसता। असेंब्लीन आमचो उजो पावल्लो आसा तो तुका एवरी टायम तुज्या फुड्यान दिसता आनी तूं भियाता आनी तूं तकली उडयता आनी जाणटेपणान तुका तो उजो हँडल जायना। रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मनोज परब ढवळीकराचेर बरोच तिडकला। ताची कारणांय तशीच आसात। मोगो पक्षाच्या सुदीन ढवळीकरान कांय दीस फाटीं उजो आनी पोगो खंय, उजो लाया पूण पालोवपाचो प्रयत्न जावंक जाय तुमचे कडच्यान अशें वक्तव्य केल्लें। आमी लोकशाहीचेर खूब आसा ते आतां कोण आयल्या ते म्हणटा उजो आनी पोगो। उजो लाया तुमी पूण तो पालोवपाचोय प्रयत्न जावपा जाय तुमचे कडच्यान, जाल्यार तो उजो लावन तुमी खंयचे खंय वचूंक शकना। पोगो बील तुमी कशें मागता? आमी शपथ घेता, कितें शपथ घेता? तुमी शिकल्या, हांवूय शिकला, हांगा कितलींशींच भुरगीं आसा, आमी भारतीय आहोत। हो जेन्ना आमी दुसरे तिसरे चवथे फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्था जेन्ना वी ऑल आर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना पोगो बिलाचो अर्थ कितें? कशें जावंक शकता? आमी भारतांतलो प्रत्येक भाव भयणी आमी विचार करना, आवय बापूय विचार जायना। थोडे तर अशिक्षीत आसलेल्या कारणान तांकां तो विचार करूंक शकना, पूण जे शिक्षीत आसा ते सुद्दां हाजेर विचार करना। फाल्यां सकाळीं आमी जर बेंगलोरा, आमची जर IT भुरगीं बेंगलोरा गेलीं जाल्यार तांकां नोकरी नाका। फाल्यां जर आमची हैदराबादा गेलीं तांकां नोकरी नाका। मुंबय पुण्यांत गेलीं जाल्यार तांकां नोकरी नाका। काय फक्त गोंयकारा पुरते पोगो बील जावंक शकता? आमी तो विचार करपाक जाय। वॉट डू यू मीन बाय पोगो बील? हाजेर आमी विचार करपाक जाय। हो विचार करपाक पयलींच आमी डिसिजनां घेता, ती घेवं नाका, तांकां दाखया। सुदिनाची ही ऑडिओ क्लिप व्हायरल जातकच मनोजान ताका आपले सडेतोड भाशेंत जाप दिल्या। इतलीं वर्सां गोंयच्या सरकारांत आनी उद्देग मंत्री पद आसूनय ढवळीकरान गोंयकारां खातीर नोकऱ्यो दिवपाचें सांडून भायल्यांक हाडून गोंयकारांचो हक्क मारला। हें सांगतना मनोजाचो राग हाताभायर गेलो आनी ताणें खर उतरांनी ढवळीकराचेर फोग काडलो। तूं जें म्हणटा की पोगो बील कशें चलतलें, आमचेय लोक बेंगलोराक वयता, आमचेय लोक हैदराबादाक वयता, आनी तुका कसलेय शब्द दिल्यार तुका राग येता। कित्याक आयज तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, तुजो भाव आसलो कुंड इंडस्ट्रियल इस्टेट थंय भोमा पंचायत पडटा, तुजो भाव थंय आमदार आसलो, तूं गव्हर्मेंटान इतलीं वर्सां आसलो। ह्या कुंडय आनी मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटान तुवें मडकयचे तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनी प्रियोळ मतदारसंघातले तुज्या भावान लोकांक कामांक कित्याक लागना? थंय सर्वीस इंडस्ट्रीन लोकांक काम कित्याक दिवंक ना? आमच्या गोंयकारांक हैदराबाद, बेंगलोर आनी खंय जग मारपाक कित्याक वयचें पडटा? तुमी इतलीं वर्सां तुमी गव्हर्मेंटान रावले, येदे व्हडले इंडस्ट्रीज गोंयान हाडले, येदी व्हडली हॉटेल इंडस्ट्री गोंयान आसा, जाल्यार ह्या हॉटेल इंडस्ट्रीन ह्या गोंयच्या येदी व्हडली मार्केट प्लेसीस आसा, हांगा मडगांव आसा, म्हापसा आसा, व्हडले व्हडले मार्केटां आसा, फोंड्या मार्केट आसा। ह्या फोंड्यांत तुज्या मार्केटान तूं गोंयच्या भुरग्यांक, गोंयच्या तरणाट्यांक धंदो करपाक, आपलो बिझनस करपाक कित्याक तांकां सक्षम करूंक ना? कित्याक तांकां हातभार लावंक ना? कित्याक तुमी मायग्रंटांक भरून तुमी तांकां हातभार लावन तांकां व्हडले केले? आनी कित्याक आमच्या गोंयकारांक तुमी आमचें गोंय, आमचें घर सांडून, आमच्या आवय बापायक सांडून भायर वचपाक कित्याक लायता? आनी आतां तुमच्या पोगो बिलाक लागून तुमच्या पोटान दुखपाक लागला। मोगो फुडारी सुदीन ढवळीकरान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान मतां फोडली आनी मोगोची 2 सिटां उडयली अशें मान्य केल्लें। आरजीक मेळिल्ल्या मतांची टक्केवारी पळयल्यार आरजीच्या हे उज्याची धग ढवळीकराक बसल्या हें खरें आनी हाचे फुडें बसपाची शक्यताय आसा। पूण आरजीची वेंचणुके पयलींची भुमिका तिगोवन उरतली काय ना हाचेर आरजी पक्षाचो फुडार निमून आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।